ओल्ड गोवा ही नामांकित कंपनी नाल्लापासून वेगवेगळ्या तरेचे तेल तयार करतात। गोमंतक देशकाच्या वतीने आयोजित केल्या पुरमेताच्या फेस्ताक या कंपनीन कांपाल गार्डनात क्लिअरन्स सेल सुरू केला। गोंयकारां खातीर या कंपनीन उत्पादनाचेर सूट जाहीर केल्या। ओल्ड गोवा ही नामांकित तेल तयार कंपनी वेगवेगळे तरेचे तेल तयार करतात। लोकांकडल्यान नाल्ल विकत घेऊन नाल्लांच्या रसापासून हे तेल तयार करतात। तातून वर्जिन कोकोनट ऑयल, बॉडी ऑयल, रोजमेरी हेअर ऑयल, ऑयल पुलिंग सोल्यूशन, बेबी ऑयल, बाथ सॉल्ट्स तसेच हेअर ऑयल अशी वेगवेगळे तरेचे तेल नाल्लापासून तयार करतात। हे तेल ते गोंयातच न्हय जाल्यार सौदी अरेबिया आणि दुबय देशात निर्यात करतात अशी माहिती परेश शेडगावकर हांणी दिली। तर आता आमकां हांगा विंगड तरेची तेलां दिश्टी पडटा। तर सर तुम्ही आमकां ताचे बेनिफिट सांगू शकतात आणि आमकां एक कोट दिवं शकतात? माझे नाव परेश शेडगावकर। ओल्ड गोवा ही कंपनी आसा ते जनरली लोकां कडल्यान आमी नाल्ल घेता आणि त्या नाल्लाच्या दुधापासून आमी कोकोनट ऑयल तयार करता। त्याचे बरेचशे कॉस्मेटिक ऑयल तयार करतात। तेतून आसा वर्जिन ऑयल, तेतून आसा बॉडी ऑयल, हेअर ऑयल आणि हे जे ऑयल आसा ते आमी दुबय आणि सौदी अरेबिया विकता। बरेचशे आमचे जे लोक आसात तांकां वर्जिन ऑयल बद्दल कमी माहिती आसा की वर्जिन ऑयल जे आसा ते दुधापासून तयार करतात आणि त्याचे सगळ्यात मेन फायदे म्हटल्यार की ते तुझ्या स्किनान आणि तुका जर एक डेली चमचो घेतलो जाल्यार तुझे बॉडी इम्युनिटी बरी उरता। सगळ्यात मेन म्हटल्यार बॉडी इम्युनिटी बरी उरता आणि आमकां बरेचशे पुरस्कार इनोव्हेशनाक मेळ्ळे। हेच्या पयलीं सुद्दां गोंयान लोक पयलीं तेल करताले पण ते नॉर्मल घाण्यार करताले। आमची जी फॅक्टरी आसा तेचेर आमी कंप्लीट R&D डेव्हलप करून वर्जिन ऑयलाचो नवो प्रकार आमी सुरू केल्लो आसा। सो तो वर्जिन ऑयलान तुका कोल्ड प्रेस आणि एकदम बरो उरता। ओल्ड गोवा ह्या कंपनीन तयार केल्ले तेल बाकीच्या तेला परस वेगळे आसा। हेर तेलांची एक्सपायरी डेट फकत 1 वर्ष आसता, मात हे तेल 3 वर्सां वापरूंक मेळटा। ह्या कंपनीन तयार केल्ल्या उत्पादनाचेर गोंयकारां खातीर 50% सूट दवरल्या आणि ह्याची शेल्फ लायफ अराउंड 3 वर्सां पर्यंत आसता की जे नॉर्मल खोबरेल आसा पळय ते तुका जनरली 12 म्हयन्यान ते पिड्ड्यार जाता। आमच्या कडेन एकमेव कंपनी आसा जी गोंयान जेच्या कडेन पेटंट आसा ओल्ड गोवा ऑयल पुलिंग। आता हे ऑयल पुलिंग हे दुबय सारख्या जाग्यार भरपूर विकता। हेची एका बॉटलीची प्रायस आमी दुबय 2000 विकता आणि आता जी प्रायस आसा फक्त 400 रुपया। सो अशा परिस्थितीन आमी कितें केला की आमचे गोंयचे जे शेतकार आसा त्यांचे जे नाल्ल घेऊन आमी तेचे नवे इनोव्हेशन केला। हिंगा आमी बरेचशे ऑफर चल्ले। ह्या हिंगा मेन आमचो उद्देश हे जे प्रॉडक्ट आहा पळय ते आमचे लोकल लोकांक आणि गांवच्या लोकांक हे मेळचे। खास रेट म्हणून आमी 50% डिस्काउंटाचेर हे रेट आमी दिता। तो लोकांक तेंच्यांनी वापरचे ते पळोवचे कशें आसता ते। आमकां जो सगळ्यांत चड सेल आहा तो कोस्टल बेल्ट आसा। गोंयान येणारो प्रत्येक ट्युरिस्ट आमचो प्रॉडक्ट घेता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।